Cari fratelli e sorelle, ho appreso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo nello Sri Lanka. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime di così crudele violenza. Affido al Signore quanti sono tragicamente scomparsi e prego per i feriti e tutti coloro che soffrono a causa. Bad day for all of us. I wish to therefore express my deepest sorrow and sympathy to all those innocent families that have lost someone, and also to those who have been injured and rendered destitute. I would like to call upon all to pray that all those who are injured may be healed soon, and that all these families who have lost someone may be consoled. I condemn to the utmost of my capacity this act that has caused so much of death and suffering to the people. I ask all our Sri Lankan people not to take the law into their own hands and to maintain peace and harmony in this country. And I also ask that all those who are able to donate blood in order to help these people who are injured. Manglur dear Siddharpen Manaso Boro Yokar Magta. तर आता वापोने दिता मिलारच्या कोयर पंगडाक एक खंता रसोवे एक कार्याचे सुरुवात करच्याक मोगचनो सुमेस्तानी पोक्तीपणे भाग घेवचे. Jesus
आता प्रास्ताविक संदेश मानादिक बाप उनील डिसोजा सांत अंतोनास्ट्रसो डिरेक्टर हांचे तावन मोगाच्यानो आमच्या पवित्र सभेक 2000 वर्सांची चरित्र आसा आनी सांगत आस पवित्र सभेंतल्या दगदणेकी 2000 वर्सांची चरित्र आसा. सुरवेतावनूच क्रिस्तांवांक दगदणी बगूंक मेळ्ळेलें आमी पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पळयता. पूण सांगत आस आमकां बुजवण दिवची संगत आसा ती कळली की म्हूण सांगल्यार नो पर्सिक्युशन नो टेरर कॅन ब्रेक क्रिश्चन्स. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी पातयेनी दवरची कुर्सार मरण पावल्या सोम्याचेर आनी जिवंत जाल्ल्या सोम्याचेर. परच्या दिसा श्रीलंकांत थंयसर जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे फेस्त आचरण करूंक आयिल्ल्या सबारांच्या घरांनी मरण आयलें. पूण तरी तांचें जिवीत त्या मरणांतय अखेर जावंक ना. बगार ते सोम्यातय जियेते आसात. कित्याक म्हळ्यार ते पातयेन आयिल्ले कोण सकडी सोम्याचेर पातयेनी दवरतात ते मेल्यार जियेतात म्हणून आमी हांगासर एका उद्देशान सांगता मेळ्ळ्या. तेका लागून म्हूण सांगल्यार सगळ्या संवसारार पवित्र सभा विस्तारून आसा आनी पवित्र सभा एक व्हड कुटुंब आनी आमी सकडी त्या व्हडल्या कुटुंबाचे सांदे आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत दोगां तेगां 4-5 जाण आमी जियेता. पूण सोम्याचेर पातयेन दवरतले सकड क्रिस्तांव संवसारार भरून आसलेले एक व्हडलें कुटुंब आनी त्या देखून आमी सकडी त्या कुटुंबाचे सांदे एका सांद्याक लागता आसतना दूख येता म्हणून सांग पावलून आमकां सांगलां. आनी परच्या दिसा श्रीलंकांतल्या पवित्र सभेक जाल्ले ते घाई आनी तांचें दूख आमचेंय दूख जावन आसा आनी ह्या उद्देशान तांचे सांगता आमी आसांव तांच्या दुखांत आनी तशेंच तांच्या त्या सुमार 300 वयर जणांच्या मरणा वरवीं कोणाक सकडाकी नश्ट बगला आनी दूख बगला. तुमी तुमच्या सांगता आमी आसांव म्हूण सांगूंक आमी आज हांगासर आसांव तांच्या आत्म्याक शांती मागोवंक आनी तांच्या दुखांत आमची बुजवण पाठोवंक. तुमकां समजता की ह्या कार्यक्रमांत आपण दिला आसता आमी सगळ्यां ह्या मागण्या विधींत भाग घेता आसतना आमच्या देवातीन जाल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया आनी सांगात आस आमचो आदार सॉलिडारिटी तांचे थंय पाठोवच्या खातीर हे कार्यक्रम आसा केला आसता. परत ते पट तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. चिंतना रडूंक येता आयकतना मौन एक करता. विधीच्या खेळाक बली जाल्ल्या ह्या लोकांक पळयतना काळीज लासून येता. आता श्रद्धांजली सभे संदेश दिसता मोन्सिंजर भौमानादिक बाप मॅक्सिम नोरोना विकार जनरल मंगळूर दिएसएच. फेस्ता दिसा श्रीलंकांत घडिल्ल्या गडितांत गायिल्ल्यांक आस्पत्रेक व्हेल्या उपरांत तेंच्या ब्लड बँका मुखार लोकांची खेटस जाल्ली. जात धर्म कुळी म्हूण लेखी नासतना जायते तरणाटे आनी हेर गायिल्ल्यांक रगत दिवच्याक कुशेन मुखार आयिल्ले. अशें आयिल्ल्यांचें नांव विळास आनी ब्लड ग्रूप घेवन गरजे प्रमाणे तांकां रगत दिवंक आपयता म्हूण सांगून तांकां फाटीं धाडूंक तेंच्या शिब्बांदेक जायते त्रास भोगले. हें घडीत मनशा थंय मनशापण जिवें आसा म्हणल्यार एक बळवंत रुजवा जावंक पावलें. आयतारा उपरांत श्रीलंकांत घडिल्लीं काळीज खोडोवची घटना पळयतना मनशाचें मनशापण खंय पावलां म्हणलो दुबाव उपजाताना हे एक रगत दिवंक आयिल्ल्या मनशांतावन एक बरो संदेश मनशापण अजून जिवें आसा म्हणल्याक आमकां लाभता. मनशापणांतय थोडे कुरडे जाल्यात तरी सगळो संवसार असलीं कृत्यां खुशी वरिना मात्र न्हय ती खंडन सयत करता. आयतारा उपरांत जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटांत सुमार 300 लागीं लोक मरण पावला आनी 500 वयर घायला. मरण पावलेल्या मदें आमच्या कर्नाटकाचीं थोडीं जाणां आसात. मरण पावलेल्या आनी घायिल्ल्या पैकी जायतीं आमची कातोलीक भाव भयणी आसात. मरण पावलेल्या सर्वांक सासणीक विशेव मागता आसतना तांच्या कुटुंबांतय आनी घायिल्ल्यांच्या कुटुंबांतय आमी दूख उसारता. त्या भिरांकूळ आघातांतलें तांणी सर्वांनी बेगीनच सुटोवन आपलें दिसपडतें जिवीत मुंदरून व्हरूंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमचे सर्वांचें मागणें जावन आसा. हर एक मनीस समाधान आशेता. झूज मारफार लढाई नासचें मात्र शांती न्हय बगार शांती समाधान मनशाच्या काळजांत जावन येसय. मनशाच्या काळजांत शांती समाधान नातल्या वेळा मनीस मनशापण होगडायता. समाजाची शांती बिगडायता. मनीस पेल्याक सुणे वगाड जाता. असल्या मनशाच्या परिवर्तना खातीर आमी सदांच मागोवंक जाय.
जशें आमच्या मंगळुराक उदेंतीचें रोम म्हूण आपयलेलें आसा तशें श्रीलंकाच्या दर्यातडीच्या नेगोंबो म्हणल्यार शहराक ल्हानशें रोम लिटल रोम म्हणलें नांव दिल्लें आमी आयकता ह्या दिसांनी. कित्याक थंयसर कातोलिकांच्यो जायत्यो इगर्जो आनी पुणशेतां आसून तें शहर श्रीलंकांत समाधानेक ना वाडलेलें. पूण ह्या दिसांनी पत्रांनी आनी सामाजीक माध्यमांनी सडीत मापान पळोवंक मेळची तस्वीर सान सेबेस्टियन इगर्जेची ह्याच नेगोंबो शारांत आसची. सुमार 10 वर्सां आदीं श्रीलंकांत आंतरीक झूज जाल्ल्या वेळार जाल्यार ह्या शाराचेर असमाधान असो प्रभाव पडोंक नातलो. कित्याक हांगा सडीत वांट्यान जियोवचो कातोलीक क्रिस्तांव लोक हेर धर्मासोवें भाव बांदवपणान जियोव नासलो. पूण ह्या फावटी ह्या शाराचेर भयोत्पादन असो काळोख पडलो आनी तेंय आमच्या सोम्याच्या जिवंतपणाच्या पास्का फेस्ता दिसा. आमी क्रिस्तांव लोक शांती समाधानी लोक, कित्याक आमच्या क्रिस्तांवपणाची बुनयाद क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचेर आसा. क्रिस्त जिवन जावन ताणें उसारलेलें प्रमुख उतर समाधान तुमकां म्हणलें. श्रीलंकांत घडलेलें भयानक घडीत खंडीत जावन खंडन करूंक जाय आसलें आनी तें आमी खंडन करता. सांगातास तेंच्या दुखेस्तां सोवें तांचें दूख वांटून घेवच्या खातीर आज आमी जळट्यो वाती घेवन आमी तांचे खातीर मागोवन तांचे सोवें आमचें भाव बांदवपण पासारता. पास्का फेस्ताच्या राती आमी आमच्या हातीं जळयलेल्यो वाती घेवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान केल्ल्यो. आयच्या ह्या संदर्भी आमी हातीं वाती घेवन क्रिस्त आमचो उजवाड, तोच संवसाराचो उजवाड, खोटेपणाचो अंकार तो धांवडाव, अशांतीन भरलेलीं काळजां मनां आपल्या समाधानाच्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागया. गेल्ले ते देव तेंपलात मिसा बलिदानांत वांटो घेवच्या बली जाल्यात भयोत्पादच्या हल्ल्याक कितेंच करूंक शकले नाव आमी देवाच्या निर्मोण्याक. तर आतां आमी 1 मिनट भर मौन रावत सरल्या ह्या आमच्या मोगाच्या भावा भयणीक सस्तांचो विशय मागया. रेक्टर रुजाई कॅथेड्रल हांचे तावन 11ची मागण्या विधी. आमच्या मागण्याचो गुर्तू जावन दोनी हातांनी आमच्या वाती इल्ले उबारून धरया. सर्गेच्या मोगाळ बापा, आमच्या सजाऱ्या राष्ट्रांत श्रीलंकान पास्काच्या आयतारा बॉम्ब स्फोटान देवादीन जाल्ल्या 300 वय निरापराधी आमच्या बाबा भयणींच्या युवजनांच्या भुरग्यांच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागता. मरण पावल्या थंय आमी दूख पावता. सांगातास 500 वयर कठीण गायिल्ल्या लोकांक बेगीनच तूं गोण कर म्हूण आनी तांच्या दुखांत एकसुरायेंत आनी आघातान संपडलेल्या सोर आमच्या बाबा भयणीच्या आदाराक घे म्हूण मागता. ह्या कठीण अवघडा वरवीं सगळ्या श्रीलंका राष्ट्राच्या लोकांचो आनी संवसारभर राष्ट्रांक जाल्लो आघात तूं पयस कर. एकामेकाक बगसून जियोंक, मनशा जिवाक गौरव दिवंक, हर एका धर्माक मानान लेखूंक आमकां शिकय. दयाळ बापा, आमची भाव भयणी आपचीत मरणाक आमचे मदलीं सरोन गेल्यान देखून आमी दुखेस जाल्या. तरी तूं करताय तें सगळें आमच्या बऱ्याक म्हूण
सत मानून तुझ्या परिमीत बरेपण आमच्या बाबा भयणीक दाखय म्हूण आमी मागता. मोरान पावल्ल्यांक तुझ्या सुखाच्या गोपान घे आनी मोरान पावलेल्यांच्या कुटुंबांच्या बावंडांक कंती बरीत काळजांक जिव्या बाबार्थाची आनी बरवशाची भुजो वांटी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. ससनाचो विशय निरंतर प्रकाश तांचेर पंगय समंत विशय गमनीत आमेन. आता मानेस MP नरोन्ना मंगळूर DSGच्या गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी हांचे हांव धन्यवादाची दोन उतरां. कॅथोलिक पोई सभा सगळे संसार आसच्या पोई सभेक एकच आमी म्हणून आमी मानून घेता. सगळी आमची कूड जावन आसा आनी जर तर खंयसर कुडीक एका विश्वाक दुखलें जाल्यार सगळ्या कुडीक दुखता म्हणल्या म्हा ओड चिंतपान आमच्या गोवळी बापान मागणें आमी करी जाय. जें कितें आतंकवादी खर आसात तो एक मानसीक पिडा तांची मानसीक पिडा गूण जाय परिवर्तन ताणें जाय. तशेंच कोण मेल्यात तांकां सस्ताचो विशय लाभा जाय आनी जो कोण घायल्यात तांकां गूण जाय जे म्हणल्यार एका गूण चिंतपाकाल आयचे हे मागण्या जमात हांगासर आसा केल्ली आनी तांकां मूड बिद्रे थंयसर एक कार्यक्रमात भाग घेवंक आशिल्ल्यान असलेंचे कार्यक्रमात भाग घेवंक आशिल्ल्यान थंयसर ते पावल्यात. तांणी व्हडा मिनातेन असले एक मागण्याचे एक अवकाश करून दिला. तांकां पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या विगार जलाल बापांक मनात एक मुन्सिंजर मॅक्सिम नोरोनाक तांणी अर्थभरीत संदेश दिला. अर्थभरीत उतरां ताणें उलयल्यात. आयचे कार्यक्रम बऱ्यान मांडून हाडूंक तांचो मोठो सहकार आनी हात आसा. तांकां देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या देशाच्या थोड्यो समिती आसात. प्रत्येक तरान सिटीजन अवेरनेस समिती, लायक आयोग आनी नागरिक जागृती समिती, तशेंच न्याय समिती, सोशल जस्टीस समिती आमची आसा. सोशल जस्टीस समितीचो संचालक फादर ओनील आज ताणें अर्थभरीत ताणें एक प्रस्तावन दिला. तशेंच फादर JB क्रास्ता सिटीजन अवेरनेस कमिटीचे संचालकांनी अर्थभरीत तरान मागणें केलां. हांकां दोगांयकी हांव काळजांत उपकार बावडटा आसतना ह्या दोगूय समितीच्या सन्यांक इतल्या बऱ्या रितीन अरेंज करूंक तांणी सहकार दिला. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या फिरगेच्या विगारांक पुरा जाय जाल्लें अरेंजमेंट तांणी केलां. तांच्या मोठ्या सहकारान आज इतल्या व्हडा संख्येन लोक येवन बऱ्या तरान हांगासर मागणें करूंक आमकां जालां. तांकां फादर वालेरियन डिसोजा तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. हांगाच्या खोयराक भोव बऱ्या अर्थभरीत खोयर तांणी गायलां. तांकां देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यनिर्वाहकाक मानेस्तेन आयडायका तिणें अर्थभरीत रितीर आयचे कार्यक्रम निर्वहण केला. तांकांय तिकाय देव बरें करूं. हांगासर आयिल्ल्या प्रेसाच्या माध्यमाच्यांक हांव काळजांत हांव देव बरें करता. माಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ತಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೋವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ತಾವು ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಬಂದಂಥ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हांगासर भोव व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात. मुस्तू काम आसलें तरी
कालच्या रातीक आमी निर्धार केल्लो लगभग 10:30 वरां रातीक आमी हो निर्धार केलो असेल एक मागण्या जमाता पळय म्हणून आनी एका शॉर्ट नोटिसान विदीन 12 hours नोटिसा भितर येद्या व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देवा बापा घे तांकां सर्वांक तुज्या गोपांत बोर तांच्या कुटुंबांनी शांत समाधान म्हणून मागून आतां अकरेचे कंतार मिलाग्रेस स्क्वेअर पंगडात